नमस्कार. हांव वनिता नायक कुमटा सावन आयल्या. तशेंच नमस्कार, हांव दीपा नायक. हांव वरी कुमटा सावन आयल्या. आज आमी हांगा विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी सावन डॉक्टर ज्योत्स्ना कृष्णानंद कामत कोंकणी साहित्य तांगेले सुरग्या सूर म्हणून पुस्तकांतलो अनेक होवी तदनंतर सांसान पद आसाची तांतुले थोडे अंश आज आमी हांगा घेवन आयल्याचे ते तुमगे मुखार प्रस्तुत करताचे. डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत हांगेले हे पहिले पुण्यतिथी वर्ष हे तांकां एक श्रद्धांजली देवका म्हणून हो कार्यक्रम आमी करचो विचार केला. ऐकया तर. कोंकणी जमीन पिकाळ पण पडला दुष्काळ. कोंकणी जमीन पिकाळ पण पडला दुष्काळ. साहित्य आमी रोयल्यारी पिकतले सामके भांगर. साहित्य आमी रोयल्यारी पिकतले सामके भांगर. हो आशावाद 85 वर्सां फाटी म्हळ्यार 85 years बॅक व्यक्त केल्लो डॉक्टर दिनकर देसाई बाबान 1992 म्हळ्यार 1992 सालांत भारतीय संविधानांत कोंकणी भाशेक मान्यता मेळून कोंकणीचो भरभराट पळोवच्याक डॉक्टर दिनकर देसाई बाब मात्र उरले नात. ह्यो पंक्ती डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत हांगेले कोंकणी लग्नपदाचे संग्रहाचे एक पुस्तक सुरग्या सर हांतुले. आज डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत सुद्दां ना हे जगतान नाची. हे जाल्यार तांणी तांगे कोंकणी साहित्यांत भरती काम केल्या. हे कोंकणी सुरग्या सर हे पुस्तकांत 500 कोंकणी होवे की चड आमकां होवी मेळटाच. आमकां आनी आमगेल मुखायल पिळगेक एक अमूल्य भेट दिल्या म्हणून तांकां ही श्रद्धांजली. आमगेल परंपरा विसन वचना. सद्या होवी म्हणचो संदर्भ कमी कमी जाता आसा म्हणून तांणी केल्लो हो शतप्रयत्न. तांगेल हे पुस्तक तो लग्न कारणाक म्हणजे वेळारी म्हणजे होवी बरोबर इतर वेळारी म्हणतल होवी सान पदाचो समावेश सुद्दां जाल्लो आसा. तीच सान पद आज आमी हांगा सांगताची. पयले काळांत बायल तांगेल घरकामा वेळारी होवी म्हणत आशिल्ले. तेन्ना तांकां साहित्य बरोवचें प्रकाशन करचें कसलें शक्य नाशिल्लें जाल्यार तांगेली ही प्रतिभा हे होवी रुपान दिसून येत आशिल्ली. आमगेल परंपरागत करची काम आतां खंयची नाच. सर्व कडेन मशीन आयल्या जाल्यार आमगेल म्हालगडे पिकेल भात कांडून तांदूळ करता आशिल्ले. ते भारी कश्टाचें काम आनी ताका वेळही भरपूर जाय. तेन्ना तांणी एक सान होवी रुपाचें गीत म्हणत आशिल्लें. तशीच आतां आमी कसलेंय काम करता लेगीत देवाल्याक याद करताची स्मरण करताची हें काम सुरू करतात. तशी पयले काळाक देवाल्याक एक सादी प्रार्थना करता आशिल्ले. ती प्रार्थना आतां आमी हिंगा आयकुया. कुलदेवी मामाये धरीन तुझे पाये केलिले सेवेक पावगे माये. केलिले सेवेक पावगे माये. कुलदेवी मामाये धरीन तुझे पाये केलिले सेवेक पावगे माये. केलिले सेवेक पावगे माये. देवान प्रार्थना तुमी आयकली. तशेंच हांव तावळी सांगिल्लें म्हणजे भात कांडोवक लेगीत ते कश्टा काम न्हय ते बी बरें करून पद म्हणत तांणी करता आशिल्ले. ते आतां आयकया. हे हेत्ता भात तांदूळ जाता पोरील घो जेवणाक येता. हे हेत्ता भात तांदूळ जाता पोरील घो जेवणा येता. हे हेत्ता. ते हेत्तान तूं कांडोवचे भात कर पडता कितकी म्हणून कळत पळय हे पंक्ती वेल्यान. चेडूवांक वखद वारा एक पटी घालचे आशिल्ले. तेन्ना वखद घालतना बी एक पद आसा तांगेलें. कारा तेचे बी जरू नदी मक्का नक्का तुक्का नक्का आका कधी
कारातेचे बी झरू नदी, मक्का नका तुका नका आका कधी. चेडवांक नाणवचे पयले तेल लायत आशिल्ले. तेल लावका लेगीत 1-2 पंक्त्यो, नाणवका लेगीत 2 पंक्त्यो, अशी प्रत्येक साहित्य आमकां नजरेक येता. आतां तेल लावकाले म्हणचे पंक्ती आयकोवे. तेत्ती रगडी बाळाक तेल रगडी, हाताक रगडी बाळाल फाटी रगडी. तेत्ती रगडी बाळाक तेल रगडी, हाताक रगडी बाळाल फाटी रगडी. तेल लावन जालें. आतां चेडाक हुण उदकान नाणवच्या व्हरताची. तेन्ना नाणवकाले बी म्हणचे एक पद आसा. तेत्ती केल्या परमळी, बाळा अंगात थळथळी, नाणव्या ताका सटसटी, बाळा अंगान गुटगुटी. तेत्ती केल्या परमळी, बाळा अंगात थळथळी, नाणव्या ताका सटसटी, बाळा अंगान गुटगुटी. त्या नमुन्यान तेल लावन उन्न उदकान न्हाणयन आपणे ते चेडो बरे 4-5 तास न्हीद काडता आनी आवयक तिगेल काम करच्या फुरसत मेळटा. तेन्ना ते पाळण्या घालून हिंदळ ती न्हिदान वता. तेन्ना म्हणचे एक पद. जो जो ये बाळा नींद आयली दोळ्या, भांगर सजयल्या गळा, चेडू खेळता पडल्या. जो जो जोई, जो जोई बाळा नींद आयली दोळ्या, भांगर सजयल्या गळा, चेडू खेळता पडल्या. जो जो जोई. सुरग्यासरू हे पुस्तकांतू डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत म्हणटाची आमगेलो कृषी प्रधान देश, आम्ही कोंकणी लोक भूदेवीले पूज करताची. ती शक्ती माता वई म्हणो. कू म्हळ्यारी संस्कृतांतू भूमिके आनी कण म्हळ्यारी माती. कोंकणी वयल्यान कोंकणी शब्द तयार जालो. पयले कालाक लग्न घरांतू आंगणांतू करत आशिल्ले. ते लागीं संबंदीक येवन प्रत्येक कामाक हातभार लायत आशिल्ले. हापड वोडी सजावट खावची तयारी सफाई सर्व काम सर्व मेळून करत आशिल्ली. सर्वार हात व्यस्त उरत आशिल्लो. जाल्यार तोंड गप्प बसचें जायना न्ही वय. असल वेळार काणी हुमाणी आदगती होव्यो सर्व भायर सरल्यो. थोडे बायलां कडेन हाचो खजानो आसतालो. सांसान 2 पंक्तीचे पद म्हणिल्ले आयकल्यारी तांतुल्यान स्त्री सहज कळवळो, प्रीती, निरीक्षा उठून दिसता. चेडाक न्हिदोवकल्या म्हणिल्ले हे गीत 401 वर्सां पयलींचे उरका. तेन्ना पोस्ट, टेलिग्राम, मोबायल कसले नाशिल्ले. कुळारची याद, कुळारची ओढ तिकाव सुख ते ह्या त्रिपदी काव्यातल्यान समोर दिसून येता. काक्या तू गोंय गेलील वे, काक्या तू गोंय गेलील वे, बाळाल मामा देखील वे, येतलो वतलो म्हणटाल तो. काक्या तू गोंय गेलील वे, बाळाल मामा देखील वे, येतलो वतलो म्हणटाल तो. काल बदलत गेलो तशी रीती रिवाज पद्धती सर्व बदलत गेले. विवाह संस्काराची सगळी मंत्र बरे तोकलेन जोडीरी उच्चारण करचे आसाची. गृहप्रवेशाचे एक मंत्र होकलेक पयले समाजान कितलं महत्व दित आशिल्ले म्हणिल्ले हांगा स्पश्ट जाता. साम्राज्ञी श्वशुरे भव, साम्राज्ञी श्वश्वा भव, ननादरे साम्राज्ञे भव, साम्राज्ञी अधिदेव रशु.
हे श्लोकांचो अर्थ म्हळ्यार तुवें नवीन प्रवेश केलेली घराक तूं राणी जावन जा. सुनेली प्रामुख्यता दाखोवन दिता हो मंत्र. ह्या मंत्राचो अर्थ आता झटपटणे जावचे लग्ना निमित्त लोकांक खबर ना. लग्न जावन वतल व्हंकलेक आवयन उपदेश करचो उरता. तिका धुवेन गेल्लेली घरा बरेकन संसार कर का होची विचार उरता. तो उपदेश सुद्धा त्यांनी कितल्या सुंदर रितीनं होवीन सांगला. सुमार उपदेश आसा तो तुम्ही आता एक होवी रूपानं हांगा ऐकया. गुरु लागी गर्व नका, उज लागी खेळू नका, खंचे लढाई तू मेळ नका धुवे. गुरु लागी गर्व नका, उज लागी खेळू नका, खंचे लढाई तू मेळ नका धुवे. मायन मावान मळील उत्तर मनान तू घेव का, ತಂಗೇಲೆ ಉತ್ತರಾಂಕ ಮಾಂದಿವ್ನು ಚಲ್ಕ. ಮಾಯಿನ ಮಾವನ ಮಳಿಲೆ ಉತ್ತರ ಮಾನಾಂತು घेवका, ತಂಗೇಲೆ ಉತ್ತರಾಂಕ मांदिवनु चलका. आमगेले हितलान तू पणस पिकला रुकारी, चलेल संसार काट कसरी हुशार पोरी. आमगेले हितलान तू पणस पिकला रुकारी, चले संसार काट कसरी हुशार पोरी. आमगेली चिल्ली असा मोवाळ, जातली जीवाळ तुमगेल घरा. आमगेली चिल्ली असा मोवाळ, जातली जीवाळ तुमगेल घरा. दिवचा योग जाव का, घेवचा भाग्य जाव का, सगळ्या वर्षी चंदाय न वाका धुवे तुवे. दिवचा योग येव का, घेवचा भाग्य जाव का, सगळ्या वर्षी चंदाय न वाका धुवे तुवे. सगळे देवापशी कुलदेव होडू, माव मेळ्ळो होडू होकले तुका. सगळे देवापशी कुलदेव होडू, माव मेळ्ळो होडू होकले तुका. काम काम म्हणू चिंता पावू नका, समाधान तुवे सांभाळवार का. काम काम म्हणू चिंता पावू नका, समाधान तुवे सांभाळवार का. जालील घरा प्रीती, दिल्लील घरा दिवो, दोन्ही घरा उजवाड कर का तुवे. जालील घरा प्रीती, दिल्लील घरा दिवो, दोन्ही घरा उजवाड कर का तुवे. मालगड्यानं केलील शास्त्र आम्हीच समजून घेऊ का, शिकील जीवनान तू मुखार हाड का. मालगड्यान केलील शास्त्र आम्ही समजून घेऊ का, शिकील जीवनान तू मुखारी हाड का. घरा दिवो लाई प्रीती सर्वाक दाखई, दिल्लील घरा मुखार हाडई. घरा दिवो लाई प्रीती सर्वाक दाखई, दिल्लील घरा मुखार हाडई. एतन नेलारी वतन खांदेरी, हसत संसार करी घोवा बरबरी. एतन नेलारी वतन खांदेरी, हसत संसार करी घोवा बरबरी. पण प्रत्येक विचार आवयन दुवेक सांगिले अगदी बरोबर असा आणि ते बी सुंदर होवे रूपानं पद्य रूपानं सांगले. पहिले कालांतू श्रावणांतू अकस्मात घडी लग्नाक कुंकडा मंकडा लग्न म्हणून विनोद करताले. ताचे वयल्यान हे लोकगीत आदले लोकांले विनोदी स्वभावाची ओळख करून दिता. थोडे कणीन हे लोकगीत बालगीत म्हणून लोकप्रिय आसा. तर हे लोकगीत आता हांगा आमी ऐकूया. वत येता पावसू येता,
कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता, वत येता पावसू येता. कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता, दोणीर बसून हरण येता, काट्यार बसून जेवण जाता. दोणीर बसून हरण येता, काट्यार बसून जेवण जाता. वत येता पावसू येता, कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता. कुंकडाल घरा तोरण, मांकडा लायले हरण. कुंकड़ा घरा तोरण, मांकडा लायले हरण. कोंबडी जाल्ली हक्कल, तोंड घाल्ले सकल. कोंबडी जाल्ली हक्कल, तोंड घाल्ले सकल. कोंबड्यान धरले साते, वल्ले हक्कलेले माते. कोंबड्यान धरले साते, वल्ले हक्कलेले माते. वत येता पावसू येता, कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता. वत येता पावसू येता, कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता. मांडवा बसला होर, मंत्र म्हणटाची कीर. मांडवा बसला होर, मंत्र म्हणटाची कीर. चैत बसल्याची मोर, कोंब्यान वतली धार. चैत बसल्याची मोर, कोंब्यान वतली धार. होरे चैता हकलेक, हक्कल चैता वंटीक. होरे चैता हकलेक, हक्कल चैता वंटीक. पावसू येता वत येता, कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता. वत येता पावसू येता, कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता. कुंकडान मांकडा झगडली, आईल सर्व बेजारली. कुंकड मांकड झगडली, आईल सर्व बेजारली. कुंकड धावले कुळारा, मांकड उडले मायदरा. कुंकड धावले कुळारा, मांकड उडले मायदरा. वत येता पावसू येता, कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता. वत येता पावसू येता, कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता. वत येता पावसू येता, कुंकड़ा मांकडा हरडीक जाता. पहिले काळात होवे म्हणजे जास्त कन दांत्याची. सजैल दांते हे शुभ सूचक, तशीची दुःख आणि कष्टाचे संकेतो जावन आसा. हे गृहिणीक कळलो, त्यांनी दांत्या संकेताक लागून थोडे उद्गार काढिले, ते अर्थगर्भीत आसाचे. दांते मस्त चंद भरभरताना. दांते मस्त चंद भरभरताना, जीवन दिसता चंद सुखांत असताना. जीवन दिसता चंद सुखांत असताना. कष्ट सुख म्हळ्यारी दांते मांडयल्यावरी. कष्ट सुख म्हळ्यारी दांते मांडयल्यावरी, एकानंतर एक जीवनांत. शांती समाधान दांते मांडयल्यावरी. शांती समाधान दांते मांडयल्यावरी, तृप्तीचे आधारारी घू का दांते. तृप्तीचे आधारारी घू का दांते. बामण बायल ते दांते मांडयल्यावरी. बामण बायल म्हळ्यार ते दांते मांडयल्यावरी, प्रीती म्हणेली खुंटी ताक घालका. प्रीती म्हणेल खुंटी ताक घालका. प्रीती खुंटी घालील तेन्ना तृप्ती आमकां मेळता. प्रीती खुंटी घालील तेन्ना तृप्ती आमकां मेळता. सर्वान मेळन वतना सुख कळता. सर्वान मेळन वतना सुख कळता. दांत्याचे दोन्ही गोल फातराक जोडतली ही खुंटी. दांत्याच्या दोन्ही गोल फातराक जोडतली ही खुंटी, कुटुंबांतू शांती स्थिर जाता म्हणची कल्पना दांत्या रूपान हांगा दाखोवन दिला. तर हांगा आमी सांगचे म्हळ्यार लग्न वेवस्था कशी, त्याची पद्धत कशी, हे होवी समेत डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत हांनी अतिशय चंद रितीन ससार शब्दांतो हे पुस्तकान मांडणी केले. तांतुले एक सान भाग आम्ही हांगा आज प्रस्तुत केलो.
पत्नी एक लग्न संबंधानं आशिल्ले कोंकणी सुभाषित चंदकन हांग सांगल्या. ते संस्कृत सुभाषित खरे म्हळ्यार जाल्यार कोंकणीन तूं अनुवाद केला. हे सुभाषित सांगून आमी आयज हे कार्यक्रमाची पुर्तत करताची. ऐकया तर संस्कृत सुभाषिताचे हे कोंकणी अनुवाद. धुवेक पसंत रूपवंतू आवैक जाय धनवंतू. धुवेक पसंत रूपवंतू आवैक जाय धनवंतू. बाप्पय सोदिता विद्यावंतू दायजांक जाय कुलवंतू. बाप्पय सोदिता विद्यावंतू दायजांक जाय कुलवंतू. उरिल्ल्याली नजर मात्र लग्ना जेवणांतू. उरिल्ल्याली नजर मात्र लग्ना जेवणांतू. धन्यवाद. आज ही हो डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत हांकां दिल्ली श्रद्धांजली कार्यक्रम तुम्ही सर्व वीक्षकांना बरे रितीन ऐकलो म्हणून तुमकां धन्यवाद.